दीस ब्रेस्तार एप्रिलाची 10 तारीख 2025. पहिले मसप उत्पत्ती पुस्तकांतले वसप अध्याय 17 पोळ 3 ते 9 पर्यंत. अब्राम धरणीक सरपडलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करतां तो. साबार राष्ट्रांचो बापूय तूं जातलोय. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्ही, तुजें नांव अब्राहाम जावंक पावतलें, कित्याक हांव तुका साबार राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो. हांव तुका फळां बरीत करतलो आनी व्हड संतत तुका दितलो. राय तुजे थावन उपसतले. तुजे कडेन आनी तुज्या उपरांत तुज्या वंशाच्या कडेन संततीतावन संतती पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळतलो. तुजो आनी तुजे संततेचो देव हांव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजांक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो. सगळो कानान देश तुजे संततेक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तांचो देव जातलो. आनी देवान अब्राहमाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळतलोय. तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संततेतावन संतते पर्यंत तो सांबाळतल्यात. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 105 4 ते 5 6 ते 7 आनी 8 ते 9. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या असर्यां विस्मितांचो उगडास करा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मतीक हाडा. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या साकरा अब्राहमाच्या भुरग्यां बाळांनो, ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पर म्हणटा तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलतात. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ल्या बसवणाचेर 1000 तकल्यां पर्यंत ताणें केल्ल्या सल्ल्यांचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमासोवें केल्लो करार इजाकाक सपूत घालन दिल्ली भास तिस ती. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आज तुमची काळजां धारून करिनाकात. बगार. सर्वेस्पराचो ताळो ऐका. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 वळ 51 ते 59 पर्यंत. जेजून सुदेवा लागीं म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. सुदेवानी ताका म्हळें, तुका देवसार लागला म्हणून आतां आमकां स्पश्ट जालें. अब्राहम मरण पावलो, प्रवादी मरण पावल्यात, आनी तूं जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो मरण देखचो ना म्हूण सांगताय. तूं कितें मरण पावल्ल्या आमच्या बापा अब्राहमा प्रास व्हरतो गाय? प्रवादी मरण पावले. तूं आपूण कोण म्हणून सांगूंक सोदताय? जेजून जाप दिली, हांव म्हजी वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीकेक मोल ना. म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा. त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां. आनी हांव ताका वळखना म्हणन जाल्यार तुमचे बरींच हांवी फटकिरो जायन. पूण ताका हांव वळखतां आनी ताचें उतरय पाळटां.
तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हणून संतोश जालो. ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो. तितल्यार जुदेव म्हणाले, तुका 50 वर्सां सयत जावंक नात, तुवें अब्राहमाक पळयलाय कितें? जेजून तांकां म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगतां, अब्राहमाच्या आदींच हांव आसां. थवळ तांणी ताका मारूंक फातर विंचले, पूण जेजू लिपलो आनी देवळांतलो भायर सरून गेलो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. हें आयकून जुदेवांनी जेजूक देंवसार लागला म्हळें, आनी तो हें सत तांकां समजोवंक वताना ताका मारूंक फातर सयत ताणें विंचले. जुदेव जेजूच्या पंक्तीर नातले, देखून जेजू कितें सांगता तें समजोवंक आनी तें स्विकार करूंक तांकां भोव कश्ट मारले. जेजूचीं उतरां पातयेवंक तांकां 7 दीस जाले ना, देखून ताची खेळकुळां ताणें केली. जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. हीं उतरां आमी पातयेता. लौकीक मनशांक हीं उतरां पातयेवंक कश्ट. हीं उतरां आयकतच तीं खेळकुळां करतात. पूण वैयक्तीक रितीन जेजूचो अनुभव जोडिल्ली हीं उतरां कशीं स्विकार करतात? खरेंच जेजू थंय तांकां आसलो गूण पातयणे वरवीं आनी वैयक्तीक संबंदा वरवीं जेजूचें हर एक उतर अखंड विश्वासान स्विकार करतालीं. कित्याक एक विश्वासी मनीस सुवार्थेंतलें जेजूचें हर एक उतर तांचे जिणे वाटेचो उजवाड जावन घेता. जेजू ताका एक चारित्रीक व्यक्ती न्ही, बगार ताच्या जिविताचो उजवाडच जाता.